रामा काणकोणकाराच्या भलायकेत अजूनही सुदारणा जायना, पूण कोण तरी ताका हॉस्पिटलांतल्यान घरा धाडपाक सोदता, पूण रामाक घरा धाडपाक आमचो खर विरोध आसा अशें समाज वावुरपी म्हणटात. रामा हॉस्पिटलांत उरलो म्हणून जीएमसीचेर बर्डन येवचो ना. आयज ताका एका दोळ्यान दिसना, ताका मुतपाक जायना, ताच्या आंगान दूख आसा. फाल्यां ताका घरा धाडलो जाल्यार ताच्या भलायकेची जबाबदारी तुमी घेतले काय म्हणून कांय समाज वावुरप्यांनी सरकाराक प्रश्न केला. दोळ्यान दिसना रामांक आतां तूं पळोवंक गेले जाल्यार तो हो करून ताका फुडें येवन पळोवचो पडटा की बाबा कोण मनीस तो. सो म्हाजें म्हणणें कितें, रामा तसो नासलो न्हू. आयज जर सपोज हॉस्पिटल ताका डिस्चार्ज दिवपाक सोदता न्हू कितें जाल्यार तेंच्यांनी तेची हेल्थ पयली हें करपाक जाय. आनी तो ज्या जाग्याचेर रावता तेच्या घरा कडेन वयतलो न्हू जाल्यार नियरली 500 मिटर्स तुका खासकळ खंय चलोन बिलोन वयचें पडटा. आनी तुमी ताका जर आयज डिस्चार्ज जर दिता सपोज जाल्यार फाल्यां ताका हाडटा व्हरतना त्रास जातलो. सो तेच्या पेक्षा तो हॉस्पिटलानूच उरलेलो बरो न्हू. रामा हॉस्पिटलान उरलो म्हणून जीएमसीचेर काय बर्डन येवचें ना आनी जीएमसी कितें कोटी खर्च करचे पडचे ना कितें. सो अजून मेरेन तरी काल मेरेन बोवाळ चलतालो ताका डिस्चार्ज दिवपाचो, पूण सगळ्या लोकांनी अपोज केल्या उपरांत आतां ताका डिस्चार्जाची तेची हें जावंक ना. पूण ताका येवन मेसेज दिलेली आहा की तूं जितले रावंक शकता तो राव आनी बरो रिकवर जावन वच म्हणून. आनी सीएमानूय आमकां सांगलेलें, आमी जेन्ना फर्स्ट डे प्रोटेस्टाच्या दिसा सीएमाक मेळपाक गेल्लेले बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून विचारपाक. त्या दिसा तेणी सांगलेलें रामा जो मेरेन फिट जायना तो मेरेन ताका जीएमसीनसून आमी डिस्चार्ज दिवचे ना म्हणून. आनी आमी ताका डिस्चार्ज घेवंक दिवचे ना कित्याक सांग, ताका डिस्चार्ज दिवप म्हटल्यार ते ताका मायनर इंजरीज जातले ते कितें. पूण ताका आयज जे मेजर इंजरीज, आयज ताका मुतपाक जायना, टॉयलेटीक सारकें जायना, आयज ताका मुतलो जाल्यार प्रेशर करून ताका मुतचें पडटा. उबो रावतलो जाल्यार तो वायब्रेट जाता, आंगान तेच्या ताकद ना. सो खुबशे आयज हें आहा. म्हटल्यार आयज रामाक तुमी पयलींचो रामा पळयत आनी आतांचो रामा पळयत जाल्यार तुमकां अक्षरशः रडोंक येतलें. काल आमचो तनूज बाब सांगतना रडलो अक्षरशः. सो परिस्थिती वायट आहा. रामा इतले बेगीन डिस्चार्ज दिवंक शकना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार 1 म्हयनो तरी रामा थंयसर उरतलो कित्याक सांग, जो मेरेन तेच्या दोळ्यांनी ताका सारकें दिसना तो मेरेन आमी ताका भायर काडचे ना. ओके, तो सारको जावंक ना जाल्यार ताका डिस्चार्ज दिवपाक कित्याक सोदता अशें कोणाक खबर. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसूंक शकता, सांगूंक शकना न्हू. कित्याक पळय हे धागे दोरे पळय तुमकां हांव एक सांगपाक सोदतां, व्हिडियोज आनी फोटोज ज्या पद्दतीन व्हायरल जाल्यात आनी तेतून पॉलिटिशियनूय दिसतात कितें, मागीर पार्टीचे खुबशे लोकूय दिसतात, हेंचे एकामेका वांगडा कनेक्शनां दिसतात. सो खंय ना खंय तरी आमकां पॉलिटिकल इंटरफियरन्स दिसता हेतून, कळ्ळें तुका. सो आमी पुलिसांक कितें सांगता, हे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स घेवन तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करूं नाका. तुमकां आयज ते खुर्चेर बसयल्यात न्हू, ते तुमचें काम करपाक तुमकां पगार मेळटा, आमच्या टॅक्साचो पगार तुमकां मेळटा. तुमकां पॉलिटिशनांक राखपाक बसोवंक ना, तुमकां गोंयकारांक राखपाक बसयल्या. ईच एंड एवरी गोंयकारांक वांगडा जेच्या वांगडा अन्याय जाता तांकां राखपाक तुमकां बसयल्या. पॉलिटिशनांची ऑर्डरी आयकोंक तुमकां बसोवंक ना. आमच्या गोंयांत गुंडागिरी खूप वाडल्या. गुंड धाडून पंचाक मारले, गँग वॉर जाली, लोकप्रतिनिधी वांगडा फोटवांनी गुंड दिसता. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था म्हणटा ती दिश्टी पडना. या सगळ्या प्रकरणांची नैतीक जबाबदारी घेवन प्रमोद सावंतान गृह खात्याचो राजिनामो दिवपाक जाय आशिल्लो अशें समाज वावुरपी शंकर पोळजी सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. जाला कितें, आमच्या गोंयांत आतां असले प्रकार खूब वाडपाक लागले, सारके हिस्पाभायर वाडपाक लागले. आनी जो गुंडाराज हो प्रकार आसा हो वयता थंयसर आमी डेली पळयता. पंचांक सुद्दां गुंडा घालून मारले, कितें गँग वॉरां चालू आसा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर जर होम मिनिस्टर आपूण रिजायन जायना म्हणटा जाल्यार ते चुकीचें. म्हाज्या हिसपान जाल्यार होम मिनिस्टरान आपली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून मोरल ग्राउंड्साचेर रिजायन जावपाक जाय आसलेलें. आयज ह्या सरकारान जे लोक प्रतिनिधी बसले, मिनिस्टर बसले, तेंच्या वांगडा आमी क्रिमिनल्सांचे फोटो पळयता, तेंचे व्हिडियोज व्हायरल जाता. कितें तुमच्या बर्थडेक ते क्रिमिनल्स उबे आसता, ते क्रिमिनल्स तुमच्या बर्थडेक येवन पार्टी करता. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी तुमकां लज दिसपाक जाय न्हू. तुमी नेता म्हणून तुमकां लोक निवडून हाडटा, कितें पॉलिटिशियन तुमी, आनी तुमी पॉलिटिशियनांनी लोकांक राखपाचें आसता. पूण आयज लोकांक राखपाचें सांडून जे क्रिमिनल आहा ते तुमच्या वांगडा दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.